कंजेशन जावचें न्ही हेजो व्हडलो कार्यक्रम न करता छोटेखानी कार्यक्रमांतल्यान आयच्यान रोड लोकां खातीर ओपन करता। नव्या वर्साचे आनी क्रिसमसाचे हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार सावथ गोवा खातीर गिफ्ट म्हणपाक कांयच हरकत ना, कारण लोकांक खूब कंजेशन्स आनी बाकीचे सगळे प्रॉब्लेम्स जे जाताले तातूंतल्यान हो रस्तो ओपन केल्या उपरांत ते ओवरकम जातले अशें म्हाका दिसता। आयज गूड गव्हर्नन्स वीक सावथ गोवा कलेक्टरेट सेलेब्रेट केलो आनी गूड गव्हर्नन्स वीक सेलेब्रेट करता आसतना फाटल्या वर्सभराक 2.5 कोटी रुपया जे लोकांक रिलीफ दिवपाचे आशिल्ले ते रिलीफ आमी दिले। नेक्स्ट थिंग इज एन वानरमारा कम्युनिटीक बर्थ सर्टिफिकेट इशू करपाचो तेंय काम आमी आज केलें आनी पुराय सगळ्या डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसांनी म्हणजे गूड गव्हर्नन्स वीक हो पुराय आठवडोभर वेगवेगळे कार्यक्रम मनयतले। नव्या वर्साच्या सुरवातीक आमी आज परत एकदां म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट हाचेर सातत्यान सरकार भर दिता आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डे बाय डे नवीन करता आसतना म्हणजे लोकांक बरे उपयोगी पडचे ताच्या खातीर आमचें सरकार काम करीत आसा। MPTचो कनेक्टींग रोड होय उरला खरें आयजूय करपाचो आशिल्लो, बट बाय द वे आमचे मिनिस्टर स्वता येवपाचे आसा त्या रस्त्याच्या उक्तावणाक, पूण तांची डेट पोर्ट्स मिनिस्टर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हे येना फुडें त्याय रस्त्याचें इनॉग्रेट करून म्हणजे वास्को सिटीचें कंजेशन जाता पळय न्ही तें वास्को सिटींतलें कंजेशन हें कमी जातलें। म्हाका दिसता गोंयकारांनी सगळ्यांनी फाटल्या 5 वर्साच्या कार्यकाळांत मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी लोकार्पण करपाक शकले। उरलेलो जो आसा पळय न्ही हो ऑलरेडी नितीन गडकरी हांच्यांनी मडगांवांतल्यान काणकोणा पर्यंत ह्याय रस्त्याक सँक्शन दिला। फुडल्या 4 ते मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 4 वर्साच्या भितर तोय रस्तो जो आसा पळय न्ही हो कंप्लीट जातलो आनी मदीं थोडे उरलेले स्ट्रायक जर धरीत जाल्यार येता त्या 5 वर्साच्या कार्यकाळांत म्हणजे ऑल बॉर्डर्स कनेक्टेड टू द पेंजीम इन शॉर्ट म्हणजे कुळ्याच्या मोल्याच्यान पणजे पर्यंत आमच्या केरीच्यान पणजे पर्यंत पत्रादेवी टू काणकोण हो तर आमी पुराय करपाक शकले। अशा पद्दतीचे बेजीक रोड आनी ब्रिजीस इन्फ्रास्ट्रक्चर येता त्या 5 वर्सांत हे कंप्लिटली पुराय जातले। म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता। डबल इंजीन सरकाराच्या कार्यकाळात म्हणजे गोंयांतले खऱ्या अर्थात इन्फ्रास्ट्रक्चर ज्या पुराय करपाक आमी शकले। हांव ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा की तांच्यांनी इतक्या मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपा खातीर आनी विजन ऑफ आवर गडकरीजी जे सातत्यात गोंयांत येयल्ले फावटी म्हणजे एकदां गोंयकारांनी सांगच्या पेक्षा सुद्दां तांच्या तकलेन आयलो की हें करपाक जाय आनी रोखडेच नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीक ते इन्स्ट्रक्शनूय दिता। म्हणजे नवीन जो आमच्या दाबोली एअरपोर्टा कडेन जो फ्लायओव्हर सुरू आसा हो सुरवात एक्चुअली इनिशिएटीव तेंच्यांनी घेतली की हांगासर फ्लायओव्हर जावपाक जाय आनी तोय फ्लायओव्हर तेंच्यांनी घेतलो त्या खातीर गोंयांत पुराय प्रवास करता आसतना ज्या जाग्यार तांकां कंजेशन दिसले त्या जाग्यार तेंच्यांनी आनी ज्या जाग्यार सरकारान तेंच्या कडेन मागले की हे रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां जाय केन्नाच तेंच्यांनी ना म्हणूंक ना। नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीचे मंत्री नितीन गडकरी हांच्यांनी सातत्यान गोंयाक आमी हात भरून दिला हे म्हणटा हांव तांचेय बी आयच्या दिसा हांव खूब खूब आभार व्यक्त करता आनी खरोखरूच म्हणजे डबल इंजिनच्या सरकारात गोंयाक खूब मोठें इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळून दिल्या बद्दल हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन परत एकदां आयचो हो वेस्टर्न बायपास मडगांवकारां खातीर विशेश करून सावथ गोंयांतल्या लोकां खातीर हो खरोखरूच एक बरें गिफ्ट ठरतलें अशें म्हणटा आनी परत सगळ्या जाणांक क्रिसमसाच्यो आनी नव्या वर्साच्यो हुणहुणीत परबी दिता विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम तुमी सगळे जाण हांगासर आयले त्या बद्दल हांव सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा।